नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक जर गोंयांत एक इश्यू गाजता तो म्हणजे कला अकादमी. कला अकादमीची सद्याक जे 2-3 दिसां पयलीं जी घडणूक घडली, जे नाटक चलता आसतना जी लायट गेली आनी ताका लागून महाराष्ट्रांतले शरद पोंक्षे सारक्या कलाकाराक थंय येवन आपले तो राग उक्तावचो पडलो. ताच्या फाटल्यान इतलो ताजेर बोवाळ जालो, पण अजुनूय सरकारा वरच्यान जे क्लॅरिफिकेशन येवपाक तें येना. ताका लागून आनीकय वाद पेटिल्लो आसा. पूण एक आमी हातूंत भितर की फक्त कला अकादमीच आमचे थंय सारकें काय ना काय बाकी कडेनय ही स्थिती आसा हे पळोवपाक लागून ही आमी आज चर्चा हांगा आपयल्यात. आनीक ह्या चर्चेक आमी आपयल्यात ते आनंद मासूर हांकां. नमस्कार. आनंद मासुराची वळख करून दिवपाची गरज ना अशें दिसता म्हाका, कारण मडगांवाक किंवा बाकीचे जे गोंयांक तांकां वळखना अशें कोण नासतले. नाटकां भितरले एक बऱ्यापैकी दिग्दर्शक, बरी बरी प्रायोगीक नाटकां गोंयांत ताणें सादर केल्ली आसा. सो ह्या हाका लागून फक्त कला अकादमीचेरूच आमी कॉन्सन्ट्रेट करपाचें काय आतां गोंयांतल्यो बाकीची जी थिएटरां आसात ताजी परिस्थिती कितें आसा हाजेरूय विचार करपाक जाय. हाका लागून आमी चर्चा करतात. आनंद, म्हाका एक सांग की कला अकादमी पयली जेन्ना शरद पोंक्षे सारको एक कलाकार ताका लोकांची माफी मागची पडटा आनी ताजी कांय चूक नासतना, आनी मागीर तो येवन भायर आपले म्हणजे कितें त्रुटी आसात त्यो सांगता, ताजे भायर येदो व्हडलो बोवाळ जाता. अजून गव्हर्मेंटा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येना. एक कलाकार म्हणटूक कितें दिसता? म्हाका दिसता त्रुटी आसा कला अकादमी भितर कितल्योशो. कित्याक पयलीं फक्त आयकताले आमी, पण पयर आमी नाटक सादर केलें थंय तेन्ना लक्षात आयलें कितल्योश्यो त्रुटी आसात. म्हळ्यार तेची सावंड सिस्टीम पळयल्यार बॉस सारकी बरी सावंड सिस्टीम, पण ती नाटका खातीर न्ही ती. आनी म्हाका दिसता एसीचो जे युनिट आसा न्ही ते वयर घातला आतां, जे भायर आशिल्ले त्याचो आवाज कॅच करता मायक. म्हणजे स्टेजीर कांय ना, आवाज ना, म्युजीक ना, कांय ना, एक्शन कितें तरी चल्ली आसा, घू करून आवाज येता त्या मायका. कित्याक ते सेन्सिटीव मायक. एक पयली गजाल. दुसरी तुमी तो वयर घाला कितें एसी युनिट, तो आवाज येवपाचोच. ती कोणें पळोवं ना. म्हणल्यार जो जाणकार आसा तातूंतलो, म्हणजे नाटक म्हणटा, तूं इलेक्ट्रॉनीक बरो आसतलो, तूं काणी कितें बरो आसतलो तें कोता येना आमकां. आमकां जाय तो नाटकांतलो कितें जाय स्टेजीचेर तो जाय. मागीर लायट सिस्टीम जी आसा, आमकां पयलीं कितें आसतालें फक्त स्पॉट आसताले आनी आतां ते पार म्हणून घातला. ते वायट न्ही, पण कितल्यो फक्त पाराचेर नाटक करपा जायना, कळ्ळें न्ही. सो आनी बरें एंगल बरो आसपा जाय. जर पार घालता जाल्यार एंगल बरो आसपा जाय. सो ऑल दोज टेक्निकॅलिटीज आर देर. खंयचो लायट घालपाचो. आनी दुसरी गजाल हांवें आयकला ती, ही म्हाका खबर ना, तुमची जी सिस्टीम आसा ती आनी लायट मॅच जायनात. तो कोण तरी भुरगो आसा, तो बरो भुरगो, त्याने ते केला कितें तरी म्हणून कितें तरी चल्ला, कळ्ळें न्ही. तो खरें तर तो म्हाका दिसता एम्प्लॉई न्ही कोणाचो, गव्हर्मेंटाचो, कला अकादमीचो, पण त्यांनी स्वता जावन ते केल्ले आसा. अशें कोण कोण, कित्याक कलाकाराक दिसता ती कला अकादमी म्हजी आनी थंय करपा मेळटा. आनी भायर वचून कोण मेळटा तांकां सांगपा बरें हांवें कला अकादमी वचून नाटक केलें, हें आतां उरूं ना, कळ्ळें न्ही. आनी मागीर एक ऑकस्टीक म्हणून जे आसता संपूर्ण थिएटराचेर ते पाठ करून एक तेंपार कला अकादमीचे ऑकस्टीक म्हणटा ते नंबर 1 आशिल्ले, बेस्ट आशिल्ले. आतां नाटकां करपाक जे कोण बरे बरे कलाकार आसा तांकां एक उमेद येताली की लोकांचे लोक येताले, ते म्हणटाले बाबा कला अकादमीन आमकां अशें थिएटर मेळना खंय महाराष्ट्रांत. इतली बरी आशिल्ली ती. आनी आतां म्हाका पळय ती कितें जालें, ताका कितें रिपेर जाय करात, पूण कोण तरी घेयात न्ही, जो जाणकार आसा तातूंतलो, तांकां बसयात. आतां बसून कितें, आतां बसयल्ले आसा, जाणकार आयल्या, टास्क फोर्स केल्लो आसा, कितें आतां करून म्हणजे परतेक कितले खर्च जातलो कोणाक खबर, आतां कितें जावपा, केन्ना जातलें. कित्याक सरकारी म्हणटकच तुका फक्त फाल्यां पयशे करचो, घरा कडेन कशें करता आमी, हे बोंडले चल बसय, थंय जायना पत्र बरय, हे तो मागीर पळयतालो, तो येवन कितें करतालो. सो टायम वील गो, कळ्ळें न्ही. सो
दॅट इज अ होल ट्रबल दे. कला अकादमी रिनोवेट करता आसतना जर टेंडर काढना आसतना जर रिनोवेशन करपाक आता हे जर करेक्शन झाले न्ही आता किती हांगा लागपाक जाय शकता त्याच्यात ताका लागूनच जाल्ले दिसता ते. तशें म्हणना आता जर थंय जर ते क्लॉज लावून ते काम करपाक जाता हे आता रिपेर्स आहा तेच क्लॉज लावून रिपेर्स करपाक जाता रिपेर्स करपाक जाता पण ते कितें परते आतां करता तेन्ना सारके विचार करून करपाक जाय म्हणजे परते आनी कितें जावपाक जायना. सो वन हॅज टू सिट देअर अँड लॉट ऑफ वर्क हॅज टू बी डन अशें म्हाका दिसता. आनी एक तातूंत भितर काल इतलो बोवाळ जाता सगळे हे करतात अजुनूय गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल ताजेर एक खुलासो येवपाक जाय आशिल्लो तो येना. एक जाले दुसरे टास्क फोर्साचे ते म्हणटात की आमी हाजे सीएमाचो अपॉइंटमेंट मागलो तांकां अपॉइंटमेंट मेळना. ते टास्क फोर्साक कितें अशे ऐरे गैरे असले आसात न्ही सारके नामनेचे विजय केंकरे सारको मनीस आसा त्या कमिटीक जी गव्हर्मेंटानच नेमिल्ले आसा त्या कमिटीक मुख्यमंत्र्या कडल्यान हे मेळना. सो म्हाका दिसता आतां मुख्यमंत्री आसूं नाजाल्यार कोणी सरकारी जो मनीस इन्चार्ज आसा कोण आनी कोण आसा ते तांकां कळपाक जाय न्ही पयलीं त्यांनी अभ्यास करपाक जाय न्ही इल्लो तरी. चड म्हणना हांव तुमी कुठे एकदम तुमी एक्सपर्ट जावपाक जाय तातूंतले अशें ना कितें चल्लां कितें आसता त्यांनी मातसो चवकशी करून अभ्यास करूंक जाय त्यांनी स्वतानी. अभ्यास म्हणल्यार चड न्ही पण एक बेसीक तेन्नाच ते उत्तर दिवंक शकता न्ही अशें कितें आयलें जाल्यार ते कोण काय जाप काडना. कित्याक कितें उलोवपाचें कितें खबर आहा तांकां कितें जालां म्हणून खबर ना कित्याक ते पेड्ड्यार जाले ते सगळे अशे इतले बरे आशिल्ले ते रिपेर करता म्हणून तेच खबर ना तांकां. सो ते कळपाक जाय. ते कळपा खातीर आतां ती टास्क कमिटी आसा तांकां आपोवन तेंच्या कडल्यान विचारात कितें करपाचें कितें जालें कितें आमचें चुकलें कितें करपा जाय आशिल्लें तेच करना कित्याक तांकां कितें दिसता म्हाका सगळें खबर आहा अशें एक आसपा जाय पण ना अशें ना न्ही. कित्याक तुका जर फाल्यां आनी कितें सांगिल्लें तूं म्हणटा म्हाका कांयच खबर ना तेन्ना हांव शिकतालो विचारतालो कला आनी संस्कृती ही ह्या सरकाराची प्रायोरिटी न्ही अशें दिसता. हय तेय आसाच. ते तुमी मदीं कोणी म्हणिल्लें ते की सरकार फक्त कितें इव्हेंट मॅनेजमेंट करता कळ्ळें न्ही. तुका पयलें तुका इतले पयशे तूं ते कर कळ्ळें न्ही. म्हणजे एक स्वताहून इंट्रस्ट घेवन कितें तातूंत भितर कितें सुदारणा करपाक जाय कितें करपाक जाय ते करपाची एक हे जाय न्ही इच्छा जाय. ती इच्छा ना अशी म्हाकाय दिसपा लागले आतां. पयलीं म्हाका दिसतालें पर्या कितें जाल्लें आसतालें करूं न्ही. हांव तेन्ना म्हाका याद आहा इतले लोक आयले इतले ते आमचे कलाकार कला अकादमी मुखार कितें कितें केलें हांव तातूंत नाशिल्लो कित्याक म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें. पण आतां जें कितें चल्लां पळय कितें जालां पळय आतां दिसता ते आतां कितें करपा जाय तेजें म्हणजे तांकां विचारपा जाय जाप विचारपा जाय की बाबा तुमी कितें आनी अशें न्ही फक्त जाप विचारून उगी रावपाचें उत्तर येवपा जाय न्ही तेजें. जाप विचारून कितें फायदो. आतां फकत हांवें सुरवातेक म्हणलें तशें आतां आमी कला अकादमी कारण मेन थिएटर मेन संस्था ताका लागून ताजेर लक्ष वता. पण बाकी कडेनय आतां मडगांवां रवींद्र भवन आसा कुडचड्याचें रवींद्र भवन आसा वास्को रवींद्र भवन आसा काणकोण बांदला सांखळी आसा. वास्को कितले दीस बंद आशिल्ले ताका लागून म्हणटा तुका बाकीचे कडेन जी आमचे थिएटर आसात ती सारकी चलतात. थिएटर म्हणून हांव थिएटरच म्हणना संस्था म्हाका जितले खबर आहा ते सांगता तुका. एक हांवें सगळी कडेन वचूना म्हळ्यार म्हाका दिसता हांव काणकोण जालें थंय अजून वचूना. पूण ताज्यो कंप्लेन्स येवपाक लागल्या कितल्यो म्हणजे पयर कोण तरी काणकोणचोच मनीस गेल्लो कितें तरी बारीकसो कार्यक्रम आशिल्लो इतले प्रॉब्लेम आहा म्हणपा लागलो तो. आनी वास्कोचे तर खबर आहा कितले दीस बंद आशिल्ले आतां परते चालू केला थंय गेल्लो हांव ना अशें न्ही. पण नाटका खातीर न्ही आनी कितें प्रोग्राम आशिल्लो तांचो. आनी आतां हांव 2-3 सांगता. हांव पयर हातून गेल्लो सांखळे. सांखळेची मज्जा अशी जाली व्हडलें स्टेज आहा लांबी जी आसा ती एकदम व्हडली आहा. आतां जाता कितें तुमची जी सिटां आसात ती सगळी फर्स्ट लायन घेतली समज सेकंड थर्ड लायन सायडीची जी सिटां आसात न्ही त्याची ओरिएंटेशन मातशी स्टेजी कडेन जाय न्ही तशें न्ही ती सरळ दवरला. तो म्हाका मुखार कितें दिसता भिंतचर नाटक पळोवपा जाय जाल्यार अशें पळोवपा जाय म्हाका. कळ्ळें न्ही. सायडीचे सगळे सो स्ट्रेट बांदला. कितें जाता तुमची जेन्ना हे चड हांगा आसना कितें रुंदी चड आसना
तेन्ना कोता येता ती. आता तुमची रुंदी इतली आसा. आता हांव हांगा बसला थंय संपता म्हजें थिएटर स्टेज. ते पळयतालो कसो हांसचो. सो त्याचो विचार करूना. खरें सांगपाक म्हणल्यार आमच्या मडगांवचे रवींद्र भवन पयलीं जेन्ना जाल्लें तेन्ना ती एक कमिटी आशिल्ली, तातूंत हांव आशिल्लो. पयलीं तशेंच केल्लें हांगा. पण आमी हय अशेंच आशिल्लें ते सगळें. तूं बसलो जाल्यार थंय स्टेज आनी असो पळयता तूं. सो आमी तेन्ना श्रीधर कामत आनी सगळे आमचे जे नाटकांतले लोक आशिल्ले, हांवें म्हटलें ना हें जायच तशें करपाक. मागीर ते तेचे एंगल दिलो तो सायडींतल्यान अशें पळोवपाक केलें, ताका रावंडशें अशें केलें. तशें करपाक जाय आशिल्लें. साखळे बी तशें आहा. जाल्यार नाटकां जातात कितलीशीं खरें म्हणल्यार येदें व्हडलें स्टेज आहा तें. तुजो स्टेज इतलो तूं खंयच सेट लायना. व्हडलो स्टेज मडगांव बऱ्यापैकी तशेंच जाता. मडगांवूय बऱ्यापैकी तेच जाता, पण ते तातूंतय व्हडलें आहा. आतां मडगांवचें पळयलां जाल्यार आमची कॅपॅसिटी म्हाका दिसता 1100 सुमार आसा. तितलो लोक केन्ना जायना. कळ्ळें न्ही. ते बांदलां वेगळ्याच अर्थांनी. म्हणजे नाटकाचें म्हणून बांदूं नाका. ओके डान्स नाजाल्यार कितें तुमचो ऑर्केस्ट्रा तसल्या प्रोग्राम कोता येता ते. पण नाटक म्हणून ताका प्रॉब्लेम जाता. नाटक बरें आसा, तियात्रय एक आसता. तियात्रय नाटकच न्ही. म्हणजे तियात्राक हॉल भरता न्ही. सगळं खंय भरता. फूल जायना ते. फूल जायना. आसा म्हणजे लोक येता बऱ्यापैकी कळटा की आसा लोक म्हणून. बाकीच्या नाटकांत नाच म्हणून इतलें येना. आतां हालीं म्हणल्यार नाटकाकय गर्दी हांगाच न्ही, महाराष्ट्रानय मराठी नाटक असो खंयचें नाटक इतली गर्दी जायना. हय कमीच जाल्या ती. सो आतां म्हाका दिसता उदळा लास्ट मंथ आमी मेळिल्ले तेन्ना म्हणटाले की आतां व्हडले थिएटर बांदपी पिशेपणां. एक 500 सुमार, 500 नाजाल्यार तेच्या पेक्षा उणें. इतल्यांचेच जर तुमी बरें स्टेज बांदले, खर्चय कमी येतलो, सुविधा चड मेळटाल्यो, ऑर्केस्ट्रीक बरी जातली, लायट बरी जातल्यो, अशी बांदपाक जाय. पण जाता कितें, प्रत्येक जण म्हणटा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय, म्हाका व्हडलें जाय. तर तुवें मडगांवचे आमच्या रवींद्र भवनाचे सांगलें म्हाका. सो सद्याक तांचोय सावंडाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, तांची एसीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, तो थोडे भोव आतां जाला सारको जाला. तरी आसतना अजुनूय थंय तुका हातूंत भितर थिएटराक अजुनूय ते एसीचें उदक गळपाचें थांबूंक ना. एक जालें. आतां ह्यो आमी म्हणटात त्यो ताचे परस आनी एक हें म्हणटात ते एक 40 कोटी रुपया भरून एक थंय स्टुडियो हे केल्लो. सो तो मागीर 40 कोटी न्ही, 40 लाख. 40 लाख कोटी म्हणटात. 40 लाख खर्चून तो स्टुडियो केल्लो. तो स्टुडियो निमाणे कडेन जावूंक ना. प्लस ते कितें प्रेस कॉन्फरन्स जाली ताच्या फाटल्यान आनी आमच्या हायकोर्टान सो मोठो हे घेतलो, ताका लागून ते फुडें जावंक ना. मेन म्हणटा तो ताका लागून हो स्टुडियो तो वायटेन खाऊन काबार जाला. एक आतां ती बिल्डींग आसा, बिल्डिंगेचो वापर जायना. आनी जेन्ना खंयच्याय बिल्डिंगेचो वापर जायना तेन्ना ताचें लायफ डिटोरेट जाता. आनी ताचेर जाय तसो हें जायना. एक हें जालें. दुसरें म्हणटा ते आमी आतां कितें म्हणटाले की आमचे रवींद्र भवनाक प्रोग्राम जावपाक लागल्यात. प्रत्येक आठवड्याक एक प्रोग्राम जाता, सगळें बरें आसा. पण रवींद्र भवना सारकी ज्यो संस्था असतात ते ओन्ली फकत थिएटर न्ही, फकत प्रेझेंटेशना खातीर न्ही, तातूंत फाटल्यान आनीकय शिक्षण हय तें जालें. सो एक वर्कशॉप्स जावपाक जाय आसता आमचे हे नवे हें करपाक. रवींद्र भवन मडगांवांतल्यान तें जाल्लें दिसना. दुसरें म्हणटा ते एक पयलीं बांदतना प्लॅन आशिल्लो की थंय डान्स क्लासीस स्टार्ट जातल्यो, मागीर बाकीच्या म्युजीक क्लासीस स्टार्ट जातल्यो, हे जातल्यो. तोय आतां प्रोजेक्ट आतां रवींद्र भवन बांदून म्हाका दिसता एक जवळपास 20 जाली. हय अजुनूय तो हें जायना. सो कितें हें अनासता कितें अनासता. म्हाका अशें दिसता न्ही, सरकारान सगळें करपाचें एक कितें जबाबदारी घेवपाची म्हाका दिसता गरज ना न्ही. आतां उदाहरणार्थ हांव कितें म्हणटा तें आतां मडगांव भितर नाजाल्यार आनी खंय
खंयची संस्था आसा ते तबल्याचे क्लासेस चलयता, पेटी म्हणजे हार्मोनियम, आणि मागीर कितें घुमट आरती म्हण, मागीर डान्स क्लासेस म्हण अशें चलयतात ते. तांकां अनुभव आसा. जाता कितें सरकार जेन्ना करपाक सोदता तेन्ना तांकां चडशी हे करपाक जाता. तेंची ती कितें सिस्टीम आसा, हे जाय ते जाय तेचे कितें मनी पयशे येतले. आतां आसा न्ही आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. आतां उदाहरणार्थ हांव म्हणटा, आतां कलांगण सारकी संस्था आसा मडगांवां, तेंची जागा कितलीशे खंय खंय करतात ते, ना अशें न्ही. आतां अशे संस्था सगळी कडेन आसात, फक्त मडगांवां न्ही, गोंयभर आसात. ते आपल्याक जमता तितले आसात थंय जाग्या भितर करपाक सोदतात. आतां तांकां कित्याक दिना गव्हर्मेंट? तुमी तांकां रिस्ट्रिक्शन घालात. तुमी तांकां हे घालात की बाबा तुमी कितले भुरगे घेतात, तांकां कितें शिकयले, टिचर कोण आहा, बाकी सगळे करात, पण तांकां दियात न्ही. तांकां अनुभव आसा, पण सरकार ते करपाक सोदना. सगळे आमी करता तशें जायना, कित्याक तांचे कडेन सिस्टमच ना. हांगा उलटो आरोप जाता. त्यो संस्था आसात, तांचे त्यो संस्था बंद पडटल्यो म्हणून हांगा सुरू करनात असो आरोप जाता. ना ते म्हाका इतलेशे दिसना, कित्याक हांगा सुरू करपाक शकनात ते. कित्याक आतां पळय, आतां आमी कला अकॅडमी घेवया, कितलेशे आशिल्ले ते डान्स हे ते खंय उरला ते. कित्याक काडले, कला कॉलेज काडले, आर्ट कॉलेज, म्हणजे तेचे कितें म्हणटा तुमी, एक डिग्री आर्ट कॉलेज सारकी चलता अशें नाच, पण थंयचे काडले थंय घाले. पण आर्ट म्हणटा ती इतली तुमी फॉर्मलायज करपा जायना, मातशी फ्री जाय ती. कळ्ळें न्ही? इतली रिस्ट्रिक्शन घालून अशेंच करपा जाय, तशेंच करपा जाय. हे आतां पयर ते नाटकाचे आमचे ते चल्लां, आतां तुमी ते म्हणटाले की 5 म्हणल्यार बंद करपा जायना, नाटक 5 स्टार्ट जाता सांजचो. तुमी बंद कित्याक करता? कित्याक जागो ना. कळ्ळें न्ही? सो ऑल दीस थिंग्स कॅनॉट बी डन फॉर आर्ट. म्हणल्यार ड्रामा जावं, डान्स जावं, म्युजीक जावं, जेन्ना जाय, जेन्ना करपाक शकता तेन्ना करपाक जाय. आनी हे सरकार करूंक शकना, हे सांगता हांव. सरकाराक शक्य ना न्ही, तांकां नियम आसात. 5 म्हणल्यार बंद करपाक जाय, कित्याक तो तेंचो क्लर्क उक्तालो घरा वतलो, मागीर कोण पळयताले सगळे. हे सगळे तांची रिस्ट्रिक्शन वेगळी आसा. दे आर ऑटोनॉमस बॉडीज, दे कॅन फॉर्म. पण आतां पळय, ऑटोनॉमस बॉडी म्हणटा न्ही, आतां म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता तुका. आतां सपोज रवींद्र भवन आसूं, नाजाल्यार ते राजीव गांधी कला मंदिर आनी खंयचे आसूं सरकारी, जांकां ग्रांट मेळटा अशी. आतां थंय जो व्यवस्थापक आसता पळय, ताका तोय सरकारीच न्ही, प्लस तो तुमचो अध्यक्ष आसता आनी कोण आसता, सगळे आसता. पण हांकां फ्रिडम ना इतलो. यू हॅव टू गो थ्रू द सरकारी ते रट आसता, एप्लिकेशन हे ते त्याचं हे 4 कोटेशन हे कर. हे जर तुम्ही घातले, कशें करपाक सोदता? ना करूं शकना. आनीक फ्रिडम जाय. आतां हे तुका टॅक्निकली जालें, मेन म्हणटा ते सद्याक मडगांवच्या रवींद्र भवनात स्पेशली तियात्रिस्ट ते म्हणटात आमकां जाय तशें बुकिंग्स मेळना. एक बुकिंग्स मेळना म्हळ्यार कितें ते म्हणटा फॅल्ली जायना, म्हळ्यार थोड्यांक स्लॉट चड मेळटा, थोड्यांक मेळत ना. ह्याचो अनुभव म्हाका बरो आसा म्हणून सांगता. पयलीं रवींद्र भवन येवचे पयलीं फक्त आमच्या विद्यानिकेतनांत चलतालें, थंय हीच बंद, हीच खरें सांगता. सो पयलीं 1.5 वर्स आमी कळ्ळें आमकां कितें चल्लां म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो मागीर आमी कितें म्हणलें की तूं पयलें फक्त एप्लिकेशन देंवप, आमी लॉट्स काडटले. आनी आतां तूं आसा, तुका सगळे शेनवार रविवार मेळपाना. तुका तुवें कितले मागिल्ले 5, तुका 2 अशें प्रत्येकाक वांटे घालून करचें पडलें. तो एक वावर जावन पडटा. आतां हांगा रवींद्र भवन करपाक जाता, पूण करपाक तयार आसपाक जाय तुमी ते सगळे. सो ओपन न्ही, आमच्यातून तेच चलतलें. तेन्ना तर एकच विद्यानिकेतन हांगा सावथ गोंयांत. इतली गर्दी म्हयन्या म्हणल्यार आमचे 20-25 प्रयोग जाताले. आतां ते प्रयोग शेनवार रविवार चड जाय न्ही आमकां. मागीर आमी सकाळचो एक शो स्टार्ट केलो, रातचो एक शो स्टार्ट केलो. अशें कितें कितें करून एडजस्ट करचें पडटा तें. कळ्ळें न्ही. सो मागीर आमी कितें केलें, 5 वरां दिताले आमी. म्हणलें चल तुमकां जाय न्ही आयतार चड, 4-4 वरां घेयात, आनी एक शो लायता आमी. अशें आतां आमकां कितें आहा, आमकां सरकार ना न्ही आमच्या वयर कोण.
आमची कमिटी जी आशिल्ली त्या नांव कमिटीर बी ना म्हाका खबर आसा इतलेंच. तर कमिटी इंडिपेंडंट आशिल्ली न्ही, सो दे कूड टेक देअर डिसिजन्स. हांगा कितें जाता सरकारी म्हणटा नेम सरकारी, सरकार घालता ते नियम, आता प्रॉब्लेम जाता नाजाल्यार करपाक काय ना ते. सो आता एक म्हाका तुजेच इंटरव्यूवाचो हांवें आयकयल्लें जो गोमंतक टीव्हीन कॉफी तातूंत तुवें म्हणलें की तूं हांगा आयलो आनी तूं हांगा रावलो कसो. तातूंत तुवें म्हणलें की आपूण जेन्ना आयलो आनी आपल्याक जे नाटक आनी तेच वातावरण आपल्याक गोंयांत मेळ्ळें ताका लागून आपूण गोंयांत उरलो. सो हांव तो पॉयंट हे करूं येता तेन्नाचो तूं जेन्ना आयिल्लो तेन्ना गोंयांत नाटकां जावप म्हणल्यार सामकें खंय थोडे कडेन पत्र्याचेर थिएटरां घालून कुडचड्याचेर पत्र्या लोक सामकी गर्दी जाताली. सामके मुद्दम बसी करून वताले लोक, म्हणजे गांवांतले लोक बसी करून नाटकाक वताले, नाटक किंवा तियात्र जावं कितेंय जावं. आतां तशी स्थिती आसा काय म्हणून ना म्हाका दिसना ती आतां स्थिती आसा आनी तशीच उरतली अशेंय म्हाका दिसना. कित्याक तेन्ना एक मनोरंजनाची एक वाट आशिल्ली ती एकच नाटक म्हणून आशिल्ली. आतां कितलेशे आयल्या टीव्ही आयल्या, टीव्ही सोड आतां आमच्या हातांत बॉल्सान आसा सगळे, मोबायल सगळें मेळटा, युट्यूब ना सगळे म्हणजे ते चॅनल आसात सगळे टीव्हीचे चॅनल तातूंत मेळटा. तुका जाय ते बस जाय ते पळय बरें. आतां इतलो अर्द वर पळयलो बंद केलो मागीर आयलो परते पळयलें. नाटक तशें जायना, तुका सलग 3 वरां काडचीच पडटा. तेन्ना 3 वरां, आतां 5 वरां आसता. म्हणजे हांव आयले तेन्ना हांगाच आमी कितलींशीं नाटकां पळय ती पहाटे 3-4 सोंपल्या धांक सुरू जावन, कळ्ळें न्ही. तर म्हणलें कितें की आतां नांव प्रेक्षकांक मेळपा लागले आतां सगळे हे अशें. सो ताकाय मातशें सुशेगाद बसून पळोवपाचें. कोण कश्ट करतालो 2 वरां ड्रायव्हिंग करून थंय पळयतात ती लोक आसात, ना अशें म्हणना की ते कोणच ना आतां अशें म्हणना, पण पयली भाशेन ना आतां. दुसरी म्हाका दिसता ती गजाल अशी की आतां मराठी आनी कोंकणी ही मेन आशिल्ली नाटकां. तेन्ना मराठी चड आशिल्ली, आतां कोंकणी बरी येवपा लागल्या. सो म्हणजे संख्या म्हणटा हांव, कोंकणी कितलीशी येवपा लागल्या आतां. सो नाव हे जे आसा हो जो फरक आसा हातूंत प्रॉब्लेम कितें जाता की भाशा म्हणून जी शिकोवपाची आसता एक भाशेचो हे ते आतां शाळा आसूं कॉलेजी आसूं हे 2 लँग्वेज मातशे सेकंडरी टर्शरी जाल्या. म्हणजे आमच्या कॉलेजीत तरी सगळ्यात चड इंग्लीश, मागीर हिंदी, मागीर मराठी. आमचे पयलीं आमी बेजिकूच आमचे जातालेच मराठींतल्यान किंवा कोंकणींतल्यान जाताले, मागीर आमी इंग्लिशी कडेन वताले. एक्झॅक्टली. सो आतां हे उलटें जाता. सो शिकपी ना म्हणल्यार मागीर वाचप कळना, वाचना. पण इंग्लीश प्लेस जावपाक शकतात न्ही. आतां ते पळय ते करपा खातीर तुका त्या सारके मनीस जाय जे आतां ते आमची वाज करताली पळय डेंपे कॉलेजीची इजाबेला, तशे लोक जाय न्ही कोण करपी. ते थोडेच आशिल्ले 4-5 जण, आतां कोण ना. सो करपा जाय खंयचे. म्हाका कितें दिसता नाटकाचो आनी लँग्वेजीचो इतलो संबंद ना. नाटक इज इंडिपेंडंट. भाशा इज कितें म्हणटा ती इन्सिडेंटल आसता. एक तेंपार कॉलेजीसांतल्यान जाताले, आतां कॉलेजीची कॉम्पिटिशनच कितली चलता कोणाक खबर. म्हणजे कितलीशी वर्सां हांवें तर आयकुना चड. शाळेचें चालू आतां जातात ते कितें एक तर ते डान्स शोज जातात. एक्झॅक्टली. और आनीक तांचो हे जाला चेंज जाला. दे आर गोईंग फॉर रील्स. रील्स करतात सारके. तो एक भाग आयला ना म्हणना हांव की शॉर्ट फिल्म्स करता कितलेशे. आनी बरी करता. आतां पयर आमचे खंयचे तरी इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक गेले ते. सो दॅट ऑल्सो हॅज ओपन ना. पयलीं हांगा खंय पिक्चर चड काय नाशिल्ली, तर पिक्चर येवपा लागली. शॉर्ट रील आसा ते आसा. सो नाटकाचे प्रेक्षक कमी जाला हे खरेंच, पण आतां म्हाका दिसता की तेच आमी म्हणटाले की नाटकाचो एक फॉर्म चेंज करपा जाय. धाकटी नाटकां तुमी अपेक्षाच करनाका एक 500 लोक येतले म्हणून. 200, 250, 150 तितल्या लोकां खातीरच तशेंच बजेट घेवन नाटक करपाक. बजेट तुम्ही 10 लाखाचे केले. आतां आनीक प्रॉब्लेम जाता की तुका पयलीं हांव 100 रुपया दिवन म्हाका नाटकाक वचपाक कांय नासलें. आतां म्हाका 500 रुपया काडपाक मातशें हे जाता ना. कितें पळोवपाक मेळटा खबर ना न्ही. तेय आसा. मागीर तूं तेन्ना 100 रुपया दिवन वतालो तेन्ना तुका खबर आशिल्लें हांव कितें तरी बरें पळयतालो म्हणून. आज तुका तें उरूं ना.
आमी चर्चा आतां थांबयता आसतना म्हाका एक म्हणजे पयली सुरवात एक आशिल्लो की आमचे आतां सद्याच्या हातूंत भितर आर्ट एंड कल्चर ही सरकाराचे दृश्टीन जावं लोकांच्या दृश्टीन जावं प्रायोरिटी आसा काय कितें एक आनी हो जर मुद्दो प्रायोरिटीचेर हाडपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय दिसता प्रायोरिटीचेर करपाक जाय ते दोन पयलीं प्रायोरिटीचेर आसा काय म्हणून सद्याच्या म्हाका दिसना म्हणजे दुसरे म्हणजे फक्त कितें म्हणटा तुमी पयशे दिवन प्रोग्राम घडोवन हाडप म्हणल्यार आर्टाक कितें तरी तुमी तेंको देता अशें न्ही प्रोडक्शन म्हणटा ते करपाक जाय रवींद्र रेपर्टरी आसताली ती बंद जाली कित्याक तांकांच खबर पण बंद जाली कितली कला अकादमीची रेपर्टरी बंद जाली ते ओके कला महाविद्यालय आहा तातूंतल्यान कित्याक घेनात ना आतां ते त्यांनी हेच केलें न्ही कॉलेजीस केलें न्ही तातूंतल्यान प्रोडक्शन कशें प्रोडक्शन करून तेजे प्रयोग करपाची जबाबदारी तेच कशें येवपाक जाय सो तेय प्रोडक्शन म्हणून तर म्हणटा न्ही प्रोडक्शन अशें आसपाक जाय की ते विंचपाच्या पाटीवरले बिराड म्हणटा पळय आमी तशें आसपाक जाय ते खंय गेले केले चड तेची अपेक्षा इतले हे जाय ते जाय व्हडलो सेट जाय इतले लायट जाय इतले म्युजीक जाय करपा परस विषय अशे घेवप आनी धाकटे विषय पूण इम्पॉर्टंट विषय जाका चड गरज ना तुका एखादी याद आसतली एक हाजेर महाराष्ट्रांतले आतां ते मुलगी जाली हो हे केल्ले औरंगाबादचे ते ताका हे ना काय सेट ना कांयच ना इतले प्रभावी कितलेशे आतां अजुनूय आसात ना अशें म्हणना पयर आमी पंचमेधा भितर 2-3 नाटकां केली कोल्हापूरची कांयच ना अशें कांयच ना तेजेर तशें कांयच ना हे इले 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 कितें तरी भंय मांडले जालें तें नाटक लायटय चड गरज नाशिल्ली तांकां सो तशें दोनूय वाटेन जावपाक जाय एक म्हणल्यार आतां आमचे प्रयोग सांज म्हणून जाता शुक्रवारा लास्ट शुक्रवार ते बरी जाल्ले न्ही सो म्हणजे कलाकार रेडी आसात करपा खातीर पण तितलेच जाता ते पयलीं आमी रवींद्र भवना करताले तेच नाटक हांगा करताले रवींद्र भवना तेय बंद जाला आतां ते म्हणजे आतां पणजी एकच शो जाता न्ही बाकीचे कडेन सो रवींद्र भवन जे आसात वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार त्यांनी कितें करपा जाय न्ही ताचो शो तूं उलयत तेंच्या कडेन कितें खर्च कितें आहा कितें करुया सो कलाकारांनी प्रोडक्शन करता आसतना याचो विचार करपाक जाय आनी प्रेक्षकांनी म्हणपाक जाय की बाबा चला 45 मिनटाचें 1 वराचें नाटक या म्हयन्या एकदां ओके एक म्हजें कर्तव्य म्हणून वचपाक जाय बरें हे नाटक फक्त करनात प्रयोग सांजा भितर मागीर ते कलाकारा कडेन प्रेक्षकांक उलोवपाची संद मेळटा बाबा म्हाका हें आवडूना तुमी कितें कळूं ना तें जाय न्ही सो तुमी मातशें कितें सुदारता म्हणून प्रेक्षक म्हणून आनी दुसऱ्या वाटेन कलाकाराक कितें शिकपाक मेळटा प्रेक्षका कडल्यान सो अशे जे प्रयोग आसात ताका बरो तेंकून पण ताका खर्चय चड ना चड तुमकां करपाची गरज ना अशा सगळ्या प्रयोगां खातीर सरकारान मुखार सरून ताका आनी तेंको दिवपाक जाय तेच करतात कला अकॅडमीच करता आमी कला आनी संस्कृतीच करतात पण आनी तांकां बाकी कडेन करपाक सो ही आतां चर्चा थांबयता आसतना आमी एक काजेर मुद्द्याचेर येता की म्हणटा ते पयलीं भशेन जर आमकां जर तो पयलींचो जो माहोल आशिल्लो तो जर हाडपाक जाय जाल्यार आतां आमकां चेंज जावचें पडटलें पयलें आमच्यो प्रायोरिटीज पयलींच्यो आशिल्ल्यो त्यो चेंज करून आतांचे प्रेक्षकाक कशें जाय ते हाडचें पडटलें दुसरें म्हणटा ते प्रेक्षकांनी तितलोच परत रिस्पॉन्स दिवचो पडटलो जाल्यारच हे सारके जाग्यार पडटलें आनी ताजे भायर बी आतां सद्या कला अकादमीचे इश्यू आसा आनी सगळे इश्यू आसात तुवें पळयलां की कोण कलाकार किंवा सादो लोक आवाज काडनात जेन्ना असो इनवॉल्वमेंट जातलो तेन्ना लोक आपूण जावन फुडें येतले आनी ताजेर एक प्रेशर गव्हर्मेंटाचे आसतलो सो एक हातूंत भितर आमी पयले म्हणटा ते आतां सगळे कलाकार जावं किंवा प्रसार माध्यमां जावं किंवा ऑर्गनायझींग संस्था जावं तांणी एक आतां हें करपाक जाय की आतां तूं म्हणटा सो की फॉर्म चेंज करून एक्झॅक्टली परत आमी रिवायव करून परत ते आमचे नाटक किंवा बाकीचे आर्ट फॉर्म्स कसले आहा ती परत एक जाग्यार हाडपाक दुसरें म्हणटात ते म्हत्वाचे रवींद्र भवना सारक्या संस्थांनी फकत प्रयोग करपा पुरते आपले कर्तव्य हें करनासतना ह्या संस्थांतल्यान वर्कशॉप घेवन नवे कलाकार तयार जावपाक जाय नवे आर्टिस्ट तयार जावपाक जाय दुसरें म्हणटा क्लासीस जावन तातूंतल्यान क्लासीस म्हळ्यार तूं म्हणटा खाजगी आसा खाजगी एकदां लोकांक फी दिवपाक परवडना
सो ताका लागून सबसिडायज जर हांगा जाता हय. तूं म्हणटा तशें त्याच संस्था घेवन करपाक जाता हय. ते करपाक जाता हय. पूण तशें जावपाक जाय. सो ही चर्चा म्हणजे एक कला अकादमीक दोश दिवपाक सरकाराक दोश दिवपा खातीर न्ही हातूंतल्यान एक की आमची जी पास्ट ग्लोरी आशिल्ली ती परत कशी रिस्टोर करपाची हेजेर ही चर्चा आशिल्ली. सो म्हाका दिसता की आमच्या चर्चेंतल्यान जे कोण आयकतले ताणे तातूंतल्यान जर घेतले इनपुट्स घेतले आनी ते जर त्या भशेन चलपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता जी आमची फाटली जर तशी हे आशिल्लो माहोल आशिल्लो तसो परत येवपाक वेळ जावचो ना. इतलेंच म्हणटा आनी ही आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवप्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.